बार्रांत फारपेट केलो म्हूण कोलवा पुलिसांनी मुबारक खानाक उखल्लो। कोलवा बार्रा कडेन ताणें पिस्तुलाच्या धाकान सेक्युरिटी आनी स्टाफाक धमकी दिल्ली। ज्या पिस्तुलान गुळी मारली तें पिस्तूल मात अजून पुलिसाच्या हाताक लागिल्लें ना। फारपेट करपा फाटलें कारण आनी हेतू पुलीस सोदतात। पिस्तुलाचें लायसन आसा काय ना तेंय तपासतले। खानाक मेडिकलाक धाडला। बार्राचो मॅनेजर फेलिक्स फर्नांडिसान कंप्लेन केल्ली। Today morning at 4 o'clock, we received a complaint from one person, Felix John Fernandez, who is a manager of 49 years bar and restaurant, which is at Kolwa, saying that the accused person Mubarak Khan has fired one gunshot at his restaurant, and he also threatened the security guards plus his staff. According to after registering the complaint, we arrested the accused Mubarak Khan at around 5:00 in the morning, and we will taken him custody and further investigation in progress. So the fire केली त्याची पिस्तूल किती मिळाला? That will recover soon. We arrested. Still, the motive is not to come forth. It is not from ground. It was 1 year. तर पिस्तूल को मिळाला? No, अजून पिस्तूल नाही. किती असं? No, that investigation will reveal out. History also, that also the investigation reveal out. आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। केरी दर्यावेळेर नुस्तेकारांक एक जेट्टी आनी शेड बांदून दिता म्हूण नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकारान आश्वासन दिलां। ताणें थंय वचून पळोवणी केली। ही आमची फिशरमॅनाची भरपूर दिसा पासून म्हटल्यार खूब वर्सां परंपरेची जेट्टी आसली पयली ती पारंपारीक ती आमची थोडे हेचे क्लायमेट और हे उदक थोडे कारणाक लागून ती हे जाली डिजास्टराक लागून ती जेटी मोडली पण त्याची कोण रिपेरिंग घेनासले तर आमचो भाई जी त्यांनी तांकां एक रिक्वेस्ट केली की आमची फिशरमॅनाची अशी आमची हे आहा थोडी सो ताका लागून ते येयले गेल्या मंगळारा आनी तेंच्यांनी सोमतेच WRD मिनिस्टर आनी फिशरी मिनिस्टर सेम तेंच्या वांगडा तेणी मिटींग घेतली आनी ताबडतोब तांकां एक 3 दिसां भितर हांगासर हाडल्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा। त्या प्रमाणे एस्टिमेट करून टेंडर करून बेगीन प्रोसेस करपाचो आमचो प्रयत्न जातलो आणि बेगीन काम हातीन घेवपाचो प्रयत्न करता। फिशरमॅन्सांक लागून ही फ्लोटींग जेटी आनी शेड तशेंच बिचाचेर ते रिनिवेशनूय करतले बेगिनात बेगीन अशें सगळ्यांक तेंच्यांनी उतारूय दिल्ले आसा। सो हेतून तेंच्यांनी तशेंच आतां आमचे टुरिजम आनी WRD फिशरीज हे सगळे कंबायन वयतात। LICचो 1 ते 7 सप्टेंबर बिमा सप्ताहाचे उद्घाटन शेनवारा जाले। This year, current year, we have already sold 21,119 policy as on 31st of July with 55 crore premium. In the pension department, pension group, last year we have sold almost 15,700 policies with 73 crore premium and 125 schemes. LIC investment in the Goa division, the tune of it is 10,920 crore. Which is inclusive of 4,893 crores in state government and remaining 6,014 crore in the corporate sector. In the Goa itself, last year we had paid 1,11,156 claims with the amount of 509 crores of rupees. मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानाचो आयुर्वेदिक न्यूरोथेरपी मेडिकल कॅम्प आयोजित केला। 2 ते 6 सप्टेंबर मेरेन हो कॅम्प जातलो। 80 दोतोरांनी ह्या कॅम्पान वांटो घेतला। सगळे व्याधींचेर एका जाग्याचेर उपचार करपाची योजना श्रीपाद भाऊंच्या प्रयत्नान गोव्यात पयली 2 ठिकाणी जाल्या। ही तिसरी पेडणे तालुक्यात मध्यवर्ती जंय जागा एकत्रित मेळटली अशा जाग्यार संत सोयरोबानाथ आंबे महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय जे आसा थंय 2 तारखेपासून 6 तारीख पर्यंत हो कॅम्प चलतलो। ह्या क्षेत्रांतले साधारण 70 तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर्स ह्या कॅम्पाक येतले। सुविधा मोफत असतल्यो।
फाटल्या 2 कॅम्पांचो अनुभव पळयलो जाल्यार स्वाभाविकपणे पेडणेसून जाणारी मागणी आणि त्या मागणीक अनुसरून हो मेळणारो कॅम्प निश्चितपणे रुग्णांची गर्दी आसतली. मुरगांव नगरपालिकेन हे खेप चवथ प्लास्टिक फ्री वचपाचें थारायला. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडपांनी महाप्रसादाक वा हेर कसल्याच कार्याक प्लास्टिकाचो वापर करचो न्ही म्हूण मुरगांव पालिकेन फतवो काडला. From 3rd of September, I am conducting a seminar or one-day training course for all self-help groups, all ladies, whoever are interested, they can come and they can enroll here. 3rd September from 10 a.m. to 12 noon, there will be a training program to how to make patravali. And I am also introducing a course for the cloth bags. Cloth bags can be a viable solution for this. Secondly, people are using thermocol. So this year I will be little slow, but from next year I want to send a strong message that thermocol is also one sort of pollution. We have to avoid the thermocol also. So let us try. I request all the people to come forward and to continue with the initiative of paper bags, plastic free bags, and let us have a eco-friendly Ganesh Chaturthi. Bureau report, Prudent. Give a commercial break.